सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A11. देवा तूं आमचो ओरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा भोव पवित्र तितवेची दोबाजीक परब समारोपता. पवित्र तितवी जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरोंक आनी शेवट. हेंच आमच्या पवित्र स्नाना दिसांत आमी हुताता आनी परगट्टा. अशें तर पवित्र तितवेची दोबाजीक परब आमच्या भावार्थाची जिविताची परब आमच्यान म्हणूं येता. पवित्र तितवी म्हणल्यार मोगा एक पोटाचो गूड जो जेजून आमकां दाखोवड करून तो सांबाळूंक आनी जिवंक आपयल्यान. ह्या गोठाची खोलायेन समजणी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. अशें आयचो विशय तो तुमकां पुण्य सोद शिकयतलो म्हूण जेजू आमकां आस्वासन दिता. भोव पवित्र तितवेचो नमुनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाच्या संबंदान प्रामाणीकपणान जिवंक एक दीस बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या मोमेवंत एकचारान जिवंक आमकां फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानान भावार्थान मागून संतोशान हे दोबाजीक वांटो परबेन घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून वडया. हांव पातकी विचारून सांगता मनाचे दूख कानान विचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गौड अपराध. हे पासत बागी सदांच सांगवार बारी सगळ्यांक दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen.
आमी तुका वरकाडटा महिमा देवा उत्सर्गीय आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट तू बापाच्या उस्त्याक पोसाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा उत्सर्गीय आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गीय आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी प्रार्थुया आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडिता क्लॅरिना एन सिबॉयस तांचे बसत बेटीन आमी मागता तशेंच जल्म दिसा खातीर देवाक हार निदान क्लिफ्टन डायस सेलन कार्दोसो अंजेला फेर्नांडीस क्रिस्तालीन पेरेरा आनी वेस्मन डिसोजा हाचेरूय देवान किरीत आशिर्वाद घालूंक बेटीन आमी मागता देवा आमच्या बापा तुज्या अखंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गूट मनशाक उगडाप केलोय खरो भावार्थ तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायत हांव आनी तिचे सुक्तेच्या पुरजोळीत कन्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतीपणी आमी पोरणेपाट करता सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाकाणटा आनी आमची बजवण तुमकां मानो म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक मुंड्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप देवाची जाणवाय अशें म्हणटा आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना आपल्यो सगल्यो वस्तू रोजच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका रचल्या सुरवातेक थावन प्रितूम रचून येवच्या आदी काळा युगांत थावन हांव थीर आसलीं सोमदीर आजून नासलो घसघशीत उदकाच्यो झरी आजून फुटूंक नासल्यो पूण हांव जल्मलोलीं पर्वत बसोवच्या आदीं दोंगर घडच्या आदीं हांव जल्माक आयलीं ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुल्ल्यांचे पयले धातू करचे आदीं हांव जल्मलोलीं ताणें अंतराळ थिरायलें तेन्ना हांव थंय आसलीं जेन्ना ताणें समदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जोमयलीं आनी समदिराच्यो झोरी फुटोश्यो केल्यो जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फॉर्मायलें आनी पृथ्वीची बुनयाद घाली तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसलीं दिसपटी ताका संतोशभरीत करतालीं सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटालीं
ताणें रुचलेल्या संवसारांत खेळटालीं. मनशाच्या पुता धुवा मदें आसूंक हांव मुरगोडटालीं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें तुजें नांव. सगळें म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. मळप तुज्या हातांचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलां. चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उडास करच्याक आदमाचो पूट कोण. तुवें ताची पोरवा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचणाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तोळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणे तेणें उपतलीं वाऱ्या वेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतलीं दर्यांतलीं मासळीं सगळेंच ताचे अधीन केलां. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसां. त्या कृपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावून आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मदें आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाळ्या थावन सोंसणीकाय उपजता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनाक घेवंक जायनात. सदांचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो.
तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जे बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासून हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाजी, आयज पवित्र त्रेतवेची दोबाजीक परब आमी समरमता. आनी भावण्यांनो, ही पवित्र त्रेतवेची दोबाजीक परब कितें आमकां आमच्या दोळे मुखार हाडटा काय? दिसा खंय a great theologian Karl Rahner महान देवशास्त्री ताचे गोष्टी एक याद न्ही खायलो आनी ताका अशें म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका भाशेन कितें तरी उजवाड घाल, उजवाडी. How can I explain the mystery of the Holy Trinity to my parishioners? म्हज्या फिरगोसकारांक पवित्र त्रित्वे हो गुट कशे तरेन ताणें हांवें सांगचो तें म्हाका सांग. How can I explain to them? आनी तेन्ना ह्या महान मनशान खंय ताका जाप दिवन सांगलें, फादर ही चूक आतां कळी नाका. नेवर गो टू एक्सप्लेन द होली ट्रिनिटी. कित्याक ही आमच्यांनी ती सांगूंक जायना, आमच्या मनांतल्यान ती आटापूंक जायना, ती सजमूक आमचो गिन्यान एके भाशेन पावना. पूण पवित्र द्वेशी सांगूंक जाता खालती खायन वाजेपणान हेच सांगूंक वावूड. पवित्रत्वी हे मोगाचे भांडार. बाबडेनो आमकां जिवाच्या शुभ वर्तमानांत भाग्योत जुवांव एके भाशेन आमकां जाल्यार म्हणटलो देव म्हणल्यार कितें. आनी तेन्ना तो आमकां जबाब दिवन असो सांगता, देव म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. आनी बाबा न्हू सगळें देवाचें एके भाशेन मोगानूच दवरलेलें आसा. पवित्र त्रित्वी हातूंतल्यान एके भाशेन आमी आठावण हाडूं येता. देव बापान मोगान सगळें जे संवसारांत आसा तें रचलें. आनी ह्याच देवान एके भाशेन जे वरेपण एके भाशेन रचून दवरला, ह्याच मोगानूच जेजू देवाचो पूत ओ एके भाशेन हाणें आमकां सगळ्यांक सोडयलें. नवें बरेपण, नवें जिवीत आमकां हाडलें. आनी ह्या जिवितान एके भाशेन आमी वाडूंक चडूंक ओ देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो आमकां एके भाशेन घोटाय दिता, बळ दिता आनी पवित्रतायेन आमकां वाडयता. भयणानो, ह्या थरान एके भाशेन आमी पवित्रतेचो थळशरी आटाप करूं येता. भयणानो, पवित्रत्वी एके भाशेन इट्स अ पावरफूल सायन. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी ताचो जायतो उपयोग आमी करता. कसले आमचे समारंभ आमी सुरू करता तेन्ना, मिसाची भेटेची आमी सुरवात करता तेन्ना, कसले आमचे मागणे आमी करता तेन्ना
बाबयणानो आमी पवित्र त्रित्वेच्या नांवान ते सुरू करता. पवित्र त्रित्वे आमकां एके भाशेन एक खासगी बरेपण आमच्या जिविताक. बाबयणानो म्हज्याच मुखांतल्यान हांव सांगता हे एके भाशेन हे नांवान सुरवात करप कितलें म्हत्वाचें आनी कितलें आमच्या जिविताक बरेपणाचें हे एक भाशेन रगड्याक वता. बाबयणानो हांव याज्ञीक जाले उपरांत जाय दिसा एके भाशेन आतां म्हज्या लागीं 4 व्हिलर आसा. पयलो हांव 2 व्हिलर चलयतालो आनीक ही गाडी चलयतना जायते पावटी म्हळ्यार जायते पावटी हांव एके भाशेन निसरून पडला केन्ना हात जोडला केन्ना पांय जोडला केन्ना हे भाशेन कितले कडेन वयता थंयसर एके भाशेन फिरगोजांनी जायते पावटी हांव वाटलां. आनी बाबयणानो म्हणना उरपाचेंच पूण हातूंतल्यान एक धडो शिकलो. एका दिसाक एका याज्ञिका बरोबर त्या याज्ञिका बरोबर 4 व्हिलरान प्रवास करतालो. जेन्ना ताणें ही गाडी चलोवंक सुरवात केली तेन्ना पयलें इग्निशन ऑन केलें तेन्ना ताणें पवित्र क्रिस्ताची करूंक हाडली. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी बाबयणानो ह्या भाशेन हांव पळोवंक चल्लो म्हणजे आमी मागणे केला मिसांत वांटो घेतला आनीक ह्या आनीक गरज काय हांव चिंतूंक लागलो. पूण दिसताक हांवें विचारलें हे तूं सुरवातेच्या आदी कित्याक तुवें ही क्रिस्ताची करूंक हाडली. आनी तेन्ना हो याज्ञीक भाव अशें सांगूंक लागलो फुडें हांव ही गाडी चलयतना ही गाडी आयज ह्या म्हज्या पयणाक सुरवात दितना ह्या देवाच्या नांवान हांव सुरवात दिता. म्हणजे हे आख्खें म्हजें पयण हांव देवाच्या हातान घालता आनी ह्या पासून हांवें देवाच्या नांवान हे म्हज्या पयणाक सुरवात केली. म्हणून हे बापाचे इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरीट देवाच्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी हे म्हजें सुरवात करता. बाबयणानो हे म्हाका गवलेस लागले जरी हांवूय याज्ञीक आसलो पूण हांवें म्हज्या जेन्ना केन्नाच हे भाशेन हे वतेपण करूंक नासलें आनी ते दिसाक थान बाबयणानो हांवूय हे करूंक सुरवात केली. जेन्ना म्हजें 2 व्हिलर हांव सुरवात करतालो तेन्ना पयले सुवातेर हांव ही भक्ती म्हणून आनी बरेपण ही क्रिस्ताचे हाडटालो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हे करून हे पयण हांव सुरू करतालो. आनी बाबयणानो त्या दिसाक थान एके भाशेन हांवें एके भाशेन डिफरन्स ते डिफरन्स हांवें अनुभवली. जायती गाडी चलयली जायते एके भाशेन हांव आदी हाडटालो पूण हे सुरू करीत सान केन्नाच 2 व्हिलराचेर सान एके भाशेन हांव मागीर पडूंक ना. सगळें म्हजें पयण बरे भाशेन आनी सुरक्षीतपणी जावंक लागली. बाबयणानो हेच की पवित्र देदेशे वतेर ताका ताच्या नांवान देवाच्या नांवान एके भाशेन आमी रात करून भक्तीपणान हे बरेपण आमी फुडें घालता तेन्ना तो देव आमच्या सांगात हाडटा आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. आयज पर्यान म्हजे 4 व्हिलर देखून चलयतना हे मागणे हांव सुरवात करून गाडी सुरवात करता. बाबयणानो हेच भाशेन आमी दिवया देवाडे हे मागणी हे ल्हानशे मागणीक हे ल्हानशे गोडी जायत पूण देवाच्या नांवान जे आमी सुरवात करता ताची सुरवात आनी शेवट सदांच बरो जावंक पावता. जायते पाटी गोडी हे मागणे आमकां बेश्टे चाल ते गोडी जाला गोडी आमी बेश्टेच अशें वयले सकयल गोडी हे पाता गोडी गोडी आजबेत लायतना गोडी बेश्टेच वयल्या वयर गोडी खुणाक कशी जाली आमकां. पूण बाबयणानो जरी हे भक्तीपणान आमी करता सवकसायेन करता भावार्थान हे एके भाशेन मागणे आमी करता हे एकूच मागणे आमकां एके भाशेन जायते बरेपण हाडूया. कित्याक आमी पवित्र दिदवेक आमचे सांगता हाचेर करता आनी पवित्र दिदवेक आमचें जिवीत भेटोवन आमचें सर्वस ताच्या हातान घालून आमच्या भयण आमच्या जिविताचो वावर आमच्या दिसा दिसपट्टे बरेपण ताचे वरवीं चालू करता. हेच करूंक एके भाशेन आमी वावरुया. बाबयणानो
हेच आमच्या जिवितान घेतना पवित्रित्वेक पयले सुवातेर आमी वर्थो मान आमी दिवया आनी ताजे सभे सदांच दिनवाशी जावया कित्याक देवा कडसून आमकां सगलें येता एकाच देवाक जाचेर आमी वावर दवरता एकूच देवाक आमी सोत मानता एकाच देवाचेर आमचो हो भावात एक भाशेन आमी दवरून एक देव तीग जोड हो बेस्तेर आमी ओळखून घेवन आमी वता तेन्ना ताका सर्व बोजोन दिवन आनी सगलें आमच्या जिवितान जें आमकां फावो जाता ताचे खातीर ताका आमी दिनवाशी जावया दुसरे सुवातेर बाबूयणानो सदांच आमी एक भाशेन घोवायक ही दिवया पवित्र दिवया म्हळ्यार हो एक सारा चिंगना एक मोगाचो समुदाय आमच्या जिवितान आमी जियेतना जावं कडेन म्हज्या कुटुंबांत हांव आसतना म्हज्या आवय बापूय आमी भुरगीं एकठांय जियेतना आमच्या कुटुंबांत एक मोगाचो समुदाय आमी करूंक वावरुया जंय वावराच्या जाग्यार आमी आसा एके भाशेन आमचे वडील आसात ताच्या काणकार आमी वावरता दुसरे कोण आसात जंय ज्या जाग्यार आमी आसा जंय एकठांय आमी वावर करता तो जागो एक मोगाची समुदाय आमी करूंक वावरुया आनी भाव भयणानो आमच्या दर एकल्या जिविताच्या पावलान आमी एक मोगाचे समुदाय घडपी एक नामणो जावंक वावरुया हे आमी करता तेन्ना पवित्र दिडवेक आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवायकी दिता तिसरे सुवातेर भयणानो आमी देवाक सोदूंक वावरुया देवाक आमच्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो आमी दिवंक सोदया द ग्रेट फिलॉसॉफर ब्लेज पास्कल तो खंय अशें म्हणटालो आमकां तीन तरेचे मनीस एके भाशेन मेळटात पयले सुवातेर जे देवाक सोदतात आनी तांकां देव मेळ्ळो लुकींग फॉर गॉड एंड दे हॅव फावंड गॉड दुसरे तरेचे मनीस हे आसात म्हणटा जे लुकींग फॉर गॉड एंड दे आर स्टील लुकींग ते देवाक सोदतात आनी अजुनूय आपल्या जिवितान देवाक सोदीत आसात आनी तिसरे तरेचे म्हणटा मनीस आसात जे एके भाशेन देवाक सोदूंकूच सोदिनात आपल्या जिवितांतल्यान तांकां सोदूंक ना दे डोंट वॉन्ट टू लूक फॉर गॉड कित्याक काय बिकॉज दे आर अफ्रेड कित्याक म्हणटा ते भियेतात जेन्ना देवाक सोदता देवाक पळयता तेन्ना देव तांचें जिवीत बदलतलो गॉड वील चेंज देयर लायफ गॉड वील मेक देम अ न्यू पर्सन ही भिरांत म्हणटा काजार आसा आमी जे आसा तशें आमचे आमी जिवंक सोदता हे तरेन म्हणटा आसा बाबीणानो आमी सदांच देवाक सोदूंक वावरुया देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान आमी अनुभवया आमी देवाक सोदता तेन्ना देव आमकां जण एकल्याक आमचे सोदीक येता आनी हो आमचो आनी देवाचो एकचार उदीक आनी उदीक वलवंत आनी फुलवंत जाता भयणानो हेच तेणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी जोडून घेवया आनी जण एकलो आमी उदीक देवाचे मोगान उदीक वाडूंक देवाचो मोग आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी जिवन ह्याच देवीक मोगाक आमी गोवायकी दिवया हेच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बोड लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी रावया आनी वेळार आमचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एकाच ताळ्यान उच्चारुया सत म्हणटा देवाक सर पदवीदार स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गोड सामावलो आंकवार मरे थंय जल्मलो हॉस्पिटला ताका ताणें कोस सुचले ताका कुस्ता सोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक सोडलो सर्वपदवीदार देवाच्या वचला पितांची आनी मेल्ल्यांची मुसळी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन
आनी हेच बाबार्थान ह्या वेळार आमचे जणेकल्याची गरज त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पुवीत सोबेच्या वडिलांनी पुवीत आत्मो उगडापी कोत्ता ती बावाट्टाची स्वता ओदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती बावाट्यांक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. राजकारबार चलयतल्यांनी समाजान वसतल्या फोटिंगपण ओनीत भ्रश्टाचार आनी तरेकवार वायट स्वताच्या नितीचे आनी प्रमाणीकपणाच्या उजवाडान सोपोवंक तांकां आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी बापाचो आदार मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी भोव पवित्रित्वी आमचे कुटुंब जिविताची बुन्याद आनी नमुनो म्हूण ओळखून घेवंक आनी पवित्रित्वे सारकेलें मोगा एकवटाचें जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. वस्तुले महामारेक लागून निराशीपणान दुकान आनी वेगवेगळ्या आळखोलींनी मुनिस्कूल फाफसता. आमी सगल्यांनी हे पिडेक तीर बावाट्टान फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. बोधवार बापा आमची कितें मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C33 सर्वेस्परा मानून घे. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान
सारखे पवित्रेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा बाबातान आनी मोगान पवित्रेचे नांव उच्चारून तुका भेटयत हांव ती आमची सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जोड तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सोत बांदता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी अळखता खऱ्या आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोडाचो विशेष गूण आनी तेगाचे एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोन्नी पाठ करता हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच तळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकाचे बॉक्सनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतली ए म्हज्या उगडासाक करात.
Bafartato gute por gute here. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ারে দলো, Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ারে দলো. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगोवच्यो तेल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर बिस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलिप नेडे आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज दिनवासनीचे बलिदान मेळटा क्लॅरिना एंड सिमोइस्तांचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल. तशेंच वाडदीस समोरदार लिफ्टन डायस, सेलन कार्दोस, आंजेला फेर्नांडीस, क्रिस्तालीन पेरेरा, वेजमेंट डिसूजा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंगवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी, बागेन जुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शाबेळ, पदवासो बागेन दादन, बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगत हा तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगत हा, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनात धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन आमी म्हणुया. आमचो दिसपटो ग्रेस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरे भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकडीत सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजो चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Sorgi amro
प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, या दोबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पोरनिपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भोळ, आम तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक सुपूर्णायन एक कर. ह्या परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेगी स्वर्गार तुका रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाकाणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसया. आजच्या मिसाची मांडावळ केल्या आगारवाडो समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या शेनवाराक मीस करूंक बाटीर समुदाय आनी आयताराक मीस करूंक मदलो वाडो समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 16,450 रुपया. सोमारा दीस 13 तारखेर तिसऱ्या वर्साचो उदगास कोसिसांव फेर्नांडीस डे सकाळी मे 7 दिसता. ब्रेस्तारा दीस 16 जोआव बेंतो मिलाग्रीन आनी जुदास फेर्नांडीस हांचे तिसऱ्या वर्साचो उदगास. सोनवारा दीस 18 तारखेर मारियानो फेर्नांडीस हाचो पयल्या वर्साचो उदगास. जायते जाणां विचारताली फादर सांत जॉर्ज फेस्त हे फावट 23 तारखेर कित्याक आयला. त्या 24 तारीख जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब आनी जेन्ना जेजूची परब हे उसल्या पावंड्यार वता 23 तारखेर ह्या सादा भक्ताची परब जाली. आयजतान आमी आमचे दोतोनीचे वरस सुरू करता. जायती आमची आदली तशीच नवी देव संदेशकारां 19 देव संदेशकारां हे वर्साक हो वावर आपल्या हातान घेतात. तुमच्या भुरग्यांक उमेदीन शिकोवंक तांकां आमी बरें आवडयता. तशेंच तेच बरोबर तुमच्या भुरग्यांकूय तुमी फावो ते परी धाडटल्यात आनीक हे दोतोनीची मांडावळ जी आसा ती फावो बरे तरेन चलोवंक तुमचो आवय बापायचो सहकार मेळटलो म्हूण आमी रावता. सगळे बरेपण ह्या वर्साक देवाची वळखीन जेजूचे सांगातान अदीक ती वाडूंक तांकां कितें आदार मेळूंक तांचे पासत आमी मागुया. 8:15 दोतोन सुरू जातली. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया E7 कोरात वाकाणी. आमी पयलो आनी 10वो श्लोक गायतल्या. Din wasni Jesuच्या मोगाची कोरात वाकाणी कोरातीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाकाणी कोरातीन वासनी पवित्र त्रिवेची कोरात वाकाणी कोरातीन वासनी